येता ते 7 तारखेक लोकसभे खातीर जे इलेक्शन जातले आनी ह्या इलेक्शनाक जे वोट कास्ट करतले तेंची डिटेल्स सद्या मेरेन आमकां पावला। आतां मेरेन जो डेटा आयला तेज्या अनुसार नॉर्थ गोवान टोटल वोट संख्या जी आसा ती 5,80,710। साउथ गोवान आसा 5,98,934। टोटल संख्या आसा 11,79,644। हे जे सगळे टोटल वोटर्स आसा तेतून न्यू वोटर जे आसा हे आसा नॉर्थ गोवासून 13,244। साउथ गोवासून न्यू वोटर्स आसा 14,798। हे सगळे जे वोटर्स आसा हेंकां अट्रॅक्ट करपाक ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशनान काही न्यू बूथ्स हे युनिक पद्दतीन दवरला। नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवान दोनी सायडीन हे युनिक बूथ्स आसतले। तेतून कांयशे बूथ जे असे आसा मॉडल बूथ हे नॉर्थ गोवान 43 आनी साउथ गोवान 45। पिंक बूथ आसा नॉर्थ गोवासून 20 आनी साउथ गोवासून 20। ग्रीन बूथ्स म्हणून आसतले ते आसा 40 आनी साउथ गोवान सुद्दां 40 आसा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आसा तेंच्या खातीर कांयशे न्यू बूथ्स आसतले तेंकां दिव्यांग पोलिंग स्टेशन म्हणून अशें नांव आसा। हे साउथ गोवान आसा 3 आनी नॉर्थ गोवान आसा 5। युथां खातीर एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन आसा जे नॉर्थ आनी साउथ दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक दवरला। युनिक पोलिंग स्टेशन म्हणून आसा जे दवरला नॉर्थान आसा 2 आनी साउथ गोवान 1। हे जे आतां पोलिंग स्टेशन दवरला हेंचे वेगवेगळी थीम आसा। मीन्स युनिक पोलिंग स्टेशन जो आहा हो ट्रेडिशनल थिम्स म्हणून आसतलो। मीन्स नॉर्थ गोवान जो युनिक पोलिंग स्टेशन आसतलो हो रायबंदर हांगा आसा आनी तेजे थीम अशें आसतलें की मीन्स ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स आनी फिशरमॅनची जी ट्रेडिशनल तेंचेर चलता त्या अनुसार हो युनिक पोलिंग स्टेशन जो रायबंदर जो आहा तेजी अशी थीम आसतली। आनी मडगांवान एक पोलिंग स्टेशन जो युनिक पोलिंग स्टेशन म्हणून आसा तेजी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स अशी म्हणून तेजी थीम आहा। दिव्यांगा खातीर जो पोलिंग स्टेशन आसा ते अशे 5 आसा आनी तेंच्या खातीर हो पोलिंग स्टेशनाची थीम अशें काय ना जी पोलिंग स्टेशन जो आहा तेंच्या खातीर फॅसिलिटीज आशिल्ली मीन्स रॅम्प व्हीलचेअर आनी दिव्यांगा खातीर जे फॅसिलिटीज वोटींग करपा खातीर जाय हे सगळे ह्या पोलिंग स्टेशनाचेर आसतले। ग्रीन पोलिंग स्टेशन जो आहा इको फ्रेंडली वस्तूंचे यूज करून हे डेकोरेशन्स आसतले। मीन्स माडयो चुट्टा हे जे इको फ्रेंडली गजाली जे तेंची थीम आसता त्या थीम अनुसार हे इको फ्रेंडली थीम्स आनी हो ग्रीन पोलिंग स्टेशन आसतलो। बायलां खातीर हो पिंक पोलिंग स्टेशन म्हणून हो सगळ्यांक खबर आहा हे सगळे पिंक पोलिंग स्टेशन म्हणून हो बायलां खातीर स्पेशल आसतलो। युथां खातीर नॉर्थ गोवान आनी साउथ गोवान हो एक पोलिंग स्टेशन आहा हो स्पेशल युथां खातीर युथांक अट्रॅक्ट करपाक म्हणून हो पोलिंग स्टेशन आसतलो। हेतूंतलो एक जो मॉडल पोलिंग स्टेशन म्हणून आहा हो पोलिंग स्टेशन नॉर्थान आनी साउथानय आसा आनी तेजी जी स्पेशलिटी आसा ती अशी की हो पोलिंग स्टेशन असल्या जाग्यार आसतलो ज्या जाग्यार सिनियर सिटीजन्स आसता ते चड वोटर्स जे आहा सिनियर सिटीजन त्या एरियाचेर हे पोलिंग स्टेशन आसतले। 8 पोलिंग स्टेशन हे अर्बन एरियान आसतले आनी हेचो आजून एक उद्देश म्हटल्यार जे सिनियर सिटीजन्स आसा आफ्टर इलेक्शन मीन्स जेन्ना ते इलेक्शन दिवन भायर येतले तांकां हे हेल्थ चेकअप हो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस कडसून हो दिलो गेलो वतलो। गेल्या वर्सा लोकसभेचे जे इलेक्शन जाले तेजी वोटींग पर्सेंटेज 75% आसली आनी तेच गृहीत धरून इलेक्शन कमिशनान ही वोटींग पर्सेंटेज अजून वाडोवपाक जाय ह्या उद्देशान हे पोलिंग स्टेशन ही युनिक पोलिंग स्टेशन ग्रीन पोलिंग स्टेशन आनी वेगवेगळे थिमान हे पोलिंग स्टेशन्स ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशनान रेडी केला। हे जे स्पेशल पोलिंग स्टेशन दवरलाय आनी बाकीचे जे सदाचे ओवरऑल पोलिंग स्टेशन्स आहा तांकां धरून 1,725 पोलिंग स्टेशन हे ऑल ओवर गोंयचे आसा। 7 तारखेच्या इलेक्शनाक जे काही अपडेट्स आहा ब्रेकिंग्स आहा आनी कितेंय इन्फॉर्मेशन जे इलेक्शना रिगार्डींग तुमकां मेळपाक जाय हे सगळे इन्फॉर्मेशन सगळे अपडेट्स सगळे ब्रेकिंग हे प्रुडंटाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटले। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा चेतन गवस।